नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओ दाखवून पदमाधुरी कार्यक्रम पळोवच तुमकां सगळ्यांक आत्मीय स्वागत करता सर. आमगेले मलगड सांगताले आमगेले उत्तर केद्दाय मोवाळ आसका म्हणून. आमगेले कन्नडांत आसा मातिनिम सर्वस्वम म्हण, माते माणिक्य सर्वज्ञ म्हण. अशें म्हळ्यार आमगेले उत्तर केद्दाय सौम्य आसका म्हणून. आतां आमगेले ह्या विचारार सगळी भाशेंतू सगळी संस्कृतींतू एक जागृती आसता. ते कसं म्हण आमकां इंग्लिशांतू टॅबू म्हणटा आमी, म्हळ्यार समाजीक निशेध. थोड्याची शब्दांक आमी सार्वजनीक जावन उपयोग करच्याक एक नमूने बहिश्कार निशेध आसा. आतां असल शब्द येतना आमी कसो करता म्हळ्यार ताका एक विंगड शब्द घालून ते सौम्य रुपाक हाडका म्हूण. ताका युफेमिजम म्हूण म्हणटाचे. अशे हे सगळे मनशाल वटू आसचे एक संस्कृती. आतां कोंकणीचो हाजे विचारार चड जागृती आमकां दिसून येता. केन्ना पुराय आमकां एक शब्द आमकां निशेध म्हूण दिसता म्हळ्यार ते मरणाचे वार्ते आसल्यार, न्ही जाल्यार एक मनशालें अंगवैकल्य आसल्यार, अंगांत दोश आसल्यार, न्ही जाल्यार थोडे मनशाल केलो अंग ते आतां जननेंद्री जावं असले अंगांक तांगे नांव सांगचें जावं आसल्यार, आनी थोडे फावटी आमगेले दुख्ख आनी वायट विचार सांगच्याक आमकां आमी ते शब्द जाल तितले निशेध करतात. ताजे बदलाक आमी सौम्य घालतात. आतां पळय आमी तो मेल्लो म्हूण सडन म्हणचे, तो गेल्लो खंय म्हणटाचे. तेन्ना गेल्लो म्हणल्यार अर्थ गोईंग गो म्हूण तशें. ताका वापस आनी एक शब्द जावंक ना. त्या खातीर आमगेले एक भाशेंत मात्र विशेश शब्द आसा चमकलो म्हणून. ते आमकां इत्याक येयले चमकलो. आतां गोंयांत आनी गेल्यार हे शब्द मेळ्ळा आमकां. हे चमकलो शब्द घालो इत्या म्हळ्यार गेल्लो शब्दा बदलाक आमकां एक शब्द जावंक आशिल्लो. गेल्लो म्हळ्यार आमी मेल्लो म्हळ्याक आमी एक सौम्य रुपार हाडला. तशीच आमगेले समाजांत आमी मस्त पळयतात. फुडें अंगवैकल्य म्हणटात, फुडें कुरुडा किवडा अशे पुरो शब्द आशिल्लो. आतां ते पुरो सौम्य करून उडयला. आतां आमी विकलचेतना म्हूण म्हणटा तशी. तशीच फुडें आमी शिखंडी म्हणटाले. आतां ते मंगळमुखी जाले. आतां तांकां आमी तृतीय लिंगी म्हणटाले. म्हळ्यार समाज चड हे दोश भरीत आयकूंक आमकां कश्ट जाता मनशाक. ते शांत जावन आयकूंक म्हणून सौम्य पदाचे उपयोग जाता आसा आमगेले मध्येंतू. आतां आमी आमगेले एक वैदीक संस्कृती पळया. हाजे भितर आमगेले हातूंत मस्त सौम्य पद येता आसा. वैदीक विधींतू आमी संबंद पळयल्यार आमकां दिसता. संबंद आतां बापूस न्ही ताका आमी आन म्हणटाचे. बापसूलपशी भावाक बाप्प म्हणटाचे. बापसूलपशी होड भांत म्हणटा. महांत म्हळ्यार प्रधान म्हणटा. हे इत्या आयला म्हळ्यार आमगेले ते सगळ्याचे वट्टू आमगेलें जीवन करचें अनडिवायडेड फॅमिली सिस्टमांतू आमगेले अन्नल्पशी वयर दिसताना मानताक आशिल्लो तो फॅमिली हेड आशिल्लो. त्या खातीर ताका महांत म्हणून आमी सांगूं गेले. आनी आमी एक मंत्र आयकला, अग्निमीळे पुरोहितम म्हणून एक मंत्र आमी आमगेल्या ऋग्वेदाचे प्रथम मंत्र. हे कसा म्हणटा म्हळ्यार अग्नीचे आमकां प्रधान आशिल्ले. आमगेले मलगडे त्या वेळार प्रत्येक घरांतू अग्निकुंड आसताले आनी तांतू अग्नी जळता आशिल्ले. हे अग्नीक आमी वाडयता वचूंक म्हळ्यार उज्याक व्हड करता आसचें. ते वाडोवचें म्हणून एक शब्द आयलो. तेन्ना ते अग्नीक आमी राबोवची परिस्थिती ना. राबोवचें तें आमी कसो म्हणलें वाडोवचें म्हणलें. वाडोवचें म्हळ्यार वाडोवचेची संपूर्ण शब्द ताका आमी आनी एक आमगेल्या देवाक दिव जळयतना आमी म्हणटाचे
दिव्याक ते आपणीतल्याकाची संत जावचे म्हणटा. संत जावचे पण शांत जावचे. हे शांत जावच्याकय हे उजवाड करच्याकय वाडोवचे म्हणले एका शब्दांनी घाललेले एक भारी एक सुप्रसिद्ध एक उदाहरण कशें आमी सौम्य जावन पदांक आमगेले भाशेंतू हाडला. तशीच आमगेले अनेक संस्कृतींतू आमकां दाखयत कसो म्हळ्यार आमी निजावन हे हजबंड वायफ म्हळ्यार घोव आनी बायल म्हणून प्रधान कोंकणी तशें आमी बामूण म्हणटात. बामूण म्हळ्यार ब्राह्मण. ब्राह्मण म्हळ्यार आमगेल्यांतू ते वैदीक विधी विधानां दिवन ताका ब्रह्मचर्य दिवन तो ब्राह्मण वटू वाडीक जाता तो ब्राह्मण वटू जावन आसता आनी मुखारी तशी आसता कशी ताका ब्राह्मण म्हणून एक ताका आमी आपोवच्याक स्टार्ट केले. ते आतां आज एक आमगेल्यांतू ते विंगड उपभाशे पशी विभिन्न जावन आसा. तशीच आमगेले विंगड विंगड संदर्भार आमकां मेळटा. आतां आमगेले मरणा विधी पळय भारी चंद चंद सौम्य पद आसता. आमी मरताची केदन काडची म्हणटाचे ते मड हे म्हणाले एक शब्द आमी जाल तितले ते टॅब जावन घेतला आनी सौम्य जावन काडचे म्हणटा आमकां अर्थ जाता. तशीच पॅच जेवचे ते दुख्ख सूचक पॅच जेवचे म्हणटा आमी आनी फोव खावचे म्हणटाची ते 2-3 दिसाचे विधीक आनी ते षडमासीक मासीक वर्सांतीक हे पुरा बरी कालावधीक दाखय शिवाय ते श्राद्ध म्हणून ना. आतां आमी 12 आनी 13 दिसार करचे ते एक सद्गती मेळच्याक करचे वैकुंठ समाराधनेक ताका आमी 12-13 म्हणटाचे. कितलेक सौम्य केला पळय आमी. आतां आमगेले तुळून जाल्यार ते साव म्हणटाचे. आमी तसो शब्द श्राद्ध म्हणले शब्द घालायनाचे. आनी आमी पळयल्यार आमगेल्या व्हडोळ क्षेत्राचे देवा वयर आमकां तितली भक्ती आशिल्ली म्हळ्यार आतां धर्मस्थळाक आमी होळकडे म्हणटाले. व्हड जागो म्हण तितली थंयकर राबय. आनी सरप आयल्यार चांग म्हणटाचे आमी सरपाक. चांग एक ते जंतू म्हळ्यार आमकां दैवीक भावांनी आमी तशें पळचे. अशी विंगड विंगड कडेन आमी विंगड विंगड अर्थ करून मस्त आमगेले मलगड्यांनी प्रयोग करून सौम्य पदांक चड चड आमगेल्या उपयोगांतू हाडूं सुरू केला. आनी आमगेले आतां आमगेले हातू 12-13 हातू एक सार आमगेले चड आमगेले मोगाचे म्हळ्यार दाळी तोय तेची तोयाक विंगड एक रूप दिवन ताका आमी वर्ण म्हणटाय. ಸ್ವಲ್ಪ दाळी बदलावण आसा पूण खंय वज्जिले हे आसा जाल्यार ते निजावन एक तोय ते ताका आमी वर्ण म्हणटाचे. अशी फळारू असल पुरा आमगेल्या आहारांत मस्त आमी सौम्य पद उपयोग करता आयल्याची. असले एक भाशेचे एक व्हडपण आमी सगळ्यांनी ते उडगास दवरून ते आमगेले नित्य आमगेल्या संभाशणेंतू हे आमी हाडका आनी आमगेले भाशेचे ते एक संपत आमी ते परमनंट जावन वरोका म्हणून तुमगेला निमगून घेतचे मेगेले आयचे हे कार्यक्रम राबयता.